बांयगिणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केलो। या प्रकल्पाक विरोध करपी लोकांनी आयतारा पोरण्या गोंया एकठांय येवन प्रकल्पा आड निषेध मोर्चा काढलो। या मोर्चार काँग्रेसीचो कुमारजुव्याचो आमदार राजेश फळदेसाय वांटेकार जाल्लो। या वाठारान कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारलो जाल्यार भुंयगत उदकाचो इबाड जातलो। तशेंच पोरणे गोंय इतिहासीक दायज स्थळ आशिल्ल्यान हांगा मोठ्या संख्येन पर्यटक येतात। हो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प आयलो जाल्यार कोयराच्या वासाक लागून पर्यटक येवचे नात अशें तांचें म्हणणें। हांगा बांयगिणी गार्बेज प्लांट तुमी आयकला आसतलो। आमनी हो खंयच्याच परिस्थितीक हो गार्बेज प्लांट येवपाक दिवचे ना, कारण हांगा जवळ जवळ 2000 फ्लॅट आहा आनी जर हांगा जर गार्बेज प्लांट जर येयलो जाल्यार हांगासर खूब म्हणजे वायट स्थिती जातली। लोकांच्या हेल्थाचेर मार पडटलो, उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो। आमी बरे बरे हांगा प्रोजेक्ट काडून तांकां वेलकम करता, पण असलो गार्बेज प्लांटाक आमी विरोध म्हणजे असो की गार्बेज प्लांट जाय, पण आमच्या हांगा लोकवस्तीन तो नाका। इतलोच आमचो सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आसतलो की खंयच्याय परिस्थितीन हेजो खंय तरी दुसरे कडेन स्थलांतर करचें। कित्याक नाका म्हणटा? कारण तुमी जाणा हांगा सगळे चर्च आसा, लोक आसा, स्कुलां आहा, टेम्पल आहा, हॉस्पिटल आहा, सगळे तेका लागून भरपूर मार बसतलो हे येयलो जाल्यार। तुमी वायड बाय एनी municipality or any state or any other authorities, they have to see that there is no development zone and no licenses should be given for the people up to 500 meters. It is a rule of solid waste management. Then who is at fault? There are instances in Goa, go to Taligaon Plateau, where the slope is there. That is converted in it was no development zone. Why it is converted into settlement?